नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. पंचायत वेंचणूक प्रकरणात सरकाराक हायकोर्टात धपको. 45 दिसां भितर पुराय वेंचणूक प्रक्रिया पुराय करची. 3 दिसां भितर वेंचणुकेची तारीख जाहीर करची. हायकोर्टाची ऑर्डर. जमीन बळकावपाच्या केशीत पोर्तुगेज तेंपावयल्या आर्कायव्हल डॉक्युमेंटाच्यो फेक कॉफीत बुडवून फेक कॉपी. खाशेली शाही असल नकलीचो तपासात खुलासो. प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. हायवे आयडीसी धरून सगळ्यो स्ट्रीट लायटी मेंटेन करून गिरायकांचेर वजे. खात्याचे नवे स्ट्रीट लायट धोरण. एसटी गिरायकांक युनिटाक 6 ते 8, हेरांक 5 पैसे वाड. मंत्र्याची घोशणा. सरकारान पीडब्ल्यूडीचे जेईचे 170 वादग्रस्त पोस्ट निमाणे केले स्क्रॅप. सरकाराची कोर्टामुखार कबुली. पोस्ट भरपाची प्रक्रिया सारखी ना. विजिलन्स कमिटीचे निरीक्षण. महाराष्ट्रात ठाकरे सरकाराचे धड ना. पवार काँग्रेस हायकमांडाकडेन उलोवन उद्धवाची मंत्रिमंडळ बसका. शिंदे सेनेची सरकार स्थापणुकेची भाषा. फडणवीस दिल्ली. सहकारी बँकांक 54 लाखांची तोपी. वास्को पुलिसांनी सनील देसाय म्हणटा ताका उखल्लो. फ्लॅटाचे बनावट डॉक्युमेंट दिवन उखल्ले रीण. वर्सभर आशिल्लो फरार. आमदारांक 2 दिसांची कार्यशाळा. विरोधकांचो बहिष्कार. काँग्रेस म्हणटा स्टार हॉटेलांत पयशे कडिल्ले. आरजी म्हणटा ट्रेनर संघवाले. सभापती म्हणटा नाका जाल्ल्यांचे तांचे तांकां. आणि वास्को सड्यार फायर ब्रिगेडीन पीडब्ल्यूडीच्या सिवेज चेंबरात आडकल्ल्या 2 जाणांक केले साल्वार. दोगूय बरोच वेळ चेंबरात. चिखले हॉस्पिटलांतल्यान व्हेले जीएमसीत. खबरो विस्तारान. 45 दिसां भितर गोंयच्या 186 पंचायतींची वेंचणूक. हायकोर्टाची सरकाराक ऑर्डर. पंचायत वेंचणुकेच्या केशीत सरकाराक धपको. सरकारान 3 दिसां भितर वेंचणूक आयोगाकडेन उलोवन वेंचणुकेची तारीख थारावन जाहीर करपाची. 45 दिसां भितर वेंचणुकेची सगळी प्रक्रिया जावंक जाय. वेंचणूक धुकलिल्ल्यान सरकार आनी आयोगाच्या वाजिल्ले. कोर्टान निकाल लायलो. The division bench of the High Court has directed that the state government should issue notification in terms of Rule 10, fixing the date of elections within the next 3 days. This date is to be fixed in consultation with the State Election Commission. The Honorable High Court has also directed that the entire process of elections has to be completed within 45 days from today. This is precisely the order that has been passed by the Honorable High Court. And what about, sir, notification regarding reservation? That has to be done. See, what happens once the main date is fixed under Rule 10, date of the elections, other processes will follow. It is what will happen is State Election Commission will have to be the file is already with the government. Whether the file comes back, they agree or they do not agree, the process of consultation is complete, and in such an event, State Election Commission will have to basically issue a notification for reservation on its own. How many panchayat will have election? Altogether 185 panchayats which are due for elections right now. Between reservation notification and notification regarding schedule of elections, they may give some time, so that if anybody is agreed with the reservation, if they have any grievance about it, that can also be considered by the concerned parties and how they have to get it redressed. त्याच्यात थोडंसं टाइम मेळटलो. हे दोन जाते पळयतले. कारण reservation notification आयल्या उपरांत we require minimum 20 days time to conduct the elections. 20 days आम्ही हायकोर्टाकडे 30 दीस मागल्यात. हायकोर्टान आमकां 45 दीस दिल्या. याचा अर्थ असो की we have to keep some time lag. That the election commission has to keep some time lag between the reservation notification and the schedule of elections. So just to clarify, Shashikant, you have to also print about 8 lakh ballot papers. So automatically the schedule of elections are declared data. Some more time can also be given for campaigning. So all these calls will be taken by the election commission.
on merits. एकच क्लॅरिफिकेशन बिफोर वी गो टू द फायनल पार्ट. तुम्ही म्हणतात की नाव स्टेट गव्हर्नमेंट विल नॉट वेट फॉर द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट. Election Commission will State Election Commission will not wait for the opinion of the state government any longer on reservation. Honorable High Court has recorded. So आता नी वाट पळोवप ना. आम्ही वाट पळोवपाची गरज ना. If they send the file with their comments, it's fine. It will be considered. But decision ultimately will rest in the State Election Commission. जर तांणी डिले केलो तुम्ही रावचे नात. रावचे ना. Election Commission will not wait anymore. स्ट्रीट लायटी मेंटेन करूंक वीज खात्याचो गिरायकांचेर लोड. स्ट्रीट लायट मेंटेन करूंक वीज खात्याची नवी वेवस्था आनी तरतूद. एसटी कनेक्शन वापरतल्यांक टॅरिफ युनिटाक 6 ते 8 पैसे, हेरांक युनिटाक 5 पैसे वाड. वीज मंत्री सुदिनाची घोशणा. खात्याचे नवे स्ट्रीट लायट धोरण चालीक. उद्देगीक वस्तुको हायवे स्ट्रीट लायटीचेर वीज खात्याची देखरेख. टॅरिफ वाडयल्या ती जे आमच्यो स्ट्रीट लायट आसा त्या स्ट्रीट लायटी खातीर हाडयल्या. एक नवी पॉलिसी पावर डिपार्टमेंटान तयार केली आनी ही पॉलिसी हांवें इम्प्लिमेंट केली. ही इम्प्लिमेंट करता आसतना ज्यो स्ट्रीट लायट आसा मागीर त्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटींत आसूं, आमच्यो आसूं, नॅशनल हायवेर आसूं किंवा इतर रोड्स आसूं किंवा बाकीच्यो टुरिजमाच्यो आसूं, हे सगळ्यो ज्यो लायटी आसा त्यो पावर डिपार्टमेंटा कडेन त्या पॉलिसी डिसिजनाक लागून आयिल्ल्यो आसा. आनी त्या खातीर सुसूत्रता हाडपा खातीर पावर डिपार्टमेंट हॅज डिसायडेड टू टेक अ सर्टेन decisions to appoint new junior engineers, to appoint a special force for repair of this, to start one more unit of repairing street light in north side. आणि त्या खातीर हो खर्च गव्हर्मेंटाचेर येवचो न्हय, गव्हर्मेंटाच्या ट्रेजरीत येवचो न्हय आनी बरें काम करपा खातीर आमकां 5 पैसे वाडोवचे पडटाले. पूण आमी इंडस्ट्री आनी मोठे जे कंज्युमर आसा तांकांच चड पयशे लायल्या आनी बाकीच्या फक्त 5 पैसे आसा. थोडे कडेन ते 5 आसा, थोडे कडेन लो टेन्शन LIG आसा ताका 0 आसा आनी बाकीचे जे व्हडले व्हडले कोण आसा पळय तांकां 8 आनी 6 आसा. जमीन बळकावपाच्या केशींच्या आतां मेरेनच्या तपासा प्रमाण चडशा जमनीचे पोर्तुगीज तेंपावेले डॉक्युमेंट फॉर्ज करून केल्ले कर्मां. अजाप म्हणल्यार ते डॉक्युमेंट फेक म्हणून आर्कायव्हच्या एकाय अधिकाऱ्याक खटकले ना. नवो स्टॅम्प पेपर पुर्तुगीज तेंपावेलो कसो दिसता ताचो खुलासो स्वता आरोपीन पुलिसां मुखार केला. मोडस ऑपरांडीचेर खासा रिपोर्ट. जमीन बळकोवपाचे केशी उस्तूंक नेमिल्ले SITचे दीस वता तशे आरोपींची एक कर्मां आनी पद्दती मुखार येत आसात. मुख्यमंत्र्यान स्वता लक्ष घालून प्रकरण बरेंच लावन धरलां. 4 जाणांक आतां मेरेन उखल्ल्यात. तातूंत पुरातत्व खात्यांचे अधिकारी आसात. अजाप म्हळ्यार आर्कायव्हांतले पोर्तुगीज तेंपावयले जीर्ण डॉक्युमेंट परत फेक कशे कितें करूं येतात तो एक मोठो प्रस्न. आरोपीन पद्दत सांगली ती शॉकात करपाची. पोर्तुगेज तेंपावयले अस्सल नकली. पुरातत्व खात्याचो स्टाफ पोर्तुगेज तेंपावयले जमनीचे डॉक्युमेंट चोरयां दितालो. चोरया पद्दतीन डॉक्युमेंट मुखेल आरोपी शेट्टी आनी साफी मेरेन पावताले. आरोपी शेट्टी आनी साफी तसलेच फेक डॉक्युमेंट तयार करताले. नव्या फेक डॉक्युमेंटाचो पेपर कॉफीच्या उदकांत बुडोवन आदलो लोक मुंबय सावन खाशेली शाही हाडून फेक डॉक्युमेंट तयार करताले. विक्रांत शेट्टी, मोहम्मद सोहेल साफी रिंगांतल्या आनीक 3 जाणांक SIT सध्या सोदता. मात शेट्टी साफीक अटक जाल्ल्यान अलर्ट जाल्ले हे आरोपी सध्या फरार आसात. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. निमाणे सरकारान PWDचे JEEचे 170 वादग्रस्त पोस्ट स्क्रॅप केले. JEEचे पोस्ट वेंचणुके पयलीं भरपाचो सरकाराचो प्लान आशिल्लो. रेक्रुटमेंट प्रक्रियेत गोडबंगाल म्हणून विरोधकांचो आवाज जातना सरकारान विजिलन्स खातें आनी अर्थ सचिवाची समिती नेमिल्ली. पोस्ट भरपाची प्रक्रिया सारकी ना म्हणून समितीचे निरीक्षण. सरकाराची कोर्टा मुखार कबुली. Today
the state government made a statement in the High Court that insofar as junior engineers of Public Works Department are concerned, their selection process has been scrapped, and on the basis of that, the High Court has disposed of the petition. Inquiry report is submitted to the state government. That's a interim report. It's not a final report. But and on the basis of that, I was instructed by the government to say to the High Court that insofar as these selections are concerned, they are being scrapped by the government. So we can say that prima facie some discrepancy has been found by the committee. Yes, yes. Okay. Is there any chances of taking action on the person who are involved in the recruitment? Insofar as that is concerned, it is for the state government to take a call. I think that is not the subject matter insofar as this petition is concerned. गोवा फॉर्ड म्हणटा हे मेहनत करून परीक्षा दिवनय फेल जाल्ल्या भुरग्यांचें जैत. गोवा फॉर्डान खंय हो विशय लावन धरिल्लो. आज जो एक स्टेटमेंट केला एजीन की आमी रिक्रुटमेंट स्क्रॅप करतात, हे आज त्या भुरग्यांचे जैत आसा जे प्रामाणीकपणान कष्ट करून शिकून जे भुरग्यांनी एग्जाम आन्सर केल्ले पूण तांकां भायर मारले कारण तांचे कडेन बॅगां नाशिल्लीं पावोवपाक. आनी गोवा फॉर्डाचे अध्यक्ष आमचे बाब विजय सरदेसायान, तुमकां याद जातलें ऑगस्ट म्हयन्यान जेन्ना विधानसभा सत्र जाल्लें तेन्ना भाशण केल्लें की आमकां सगळे तरेच्यान इंडिकेशन येता की नोकऱ्यांक पयशे मागतात आनी युवकांक आपूण अपील करता, पयशे दिनाकात गोवा फॉरवर्ड पार्टी तुमच्या फाटल्यान सारकी उबी रावतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आमदारांक कामकाजा विशयी प्रशिक्षण दिवंक रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधनाची 2 दिसांची कार्यशाळा जाली. बीजेपी आणि संघाची संस्था म्हणून आरजीचो आमदार विरेशाचो बहिष्कार. सभापती म्हणटा प्रबोधिनी जाणकारांक घेवन देशभर कार्यशाळा घेता. कोणाक प्रशिक्षण घेवपाचें ना जाल्यार तो तांचो निर्णय. काँग्रेस आप गोवा फॉरवर्डान कार्यशाळेचेर बहिष्कार घाल्लो. पणजे हॉटेलात आमदारांक कामकाजाविशीं प्रशिक्षण दिवंक रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीची 2 दीस कार्यशाळा जाली. ते कोणतरी विरोध करपा खातीर आसत तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन काडची. आतापर्यंत वेगवेगळ्या स्टेटीक वचून रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी ह्या संस्थेत अशा पद्धतीची प्रशिक्षण शिबीर ऑर्गनायज केल्या. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी इज एन ऑर्गनायझिंग संस्था. अशा पद्धतीची जी ट्रेनिंग दिवपी संस्था आसा, जे वेल ट्रेन आसा, तेंच्याकडे वेरियस रिसोर्स पर्सन्स आसा अवेलेबल आनी वेरियस रिसोर्स पर्सन दे कॅन कम्युनिकेट विथ देम आनी ते अशा पद्धतीचे प्रशिक्षण घेवपाक शकता. विधानसभा भवन आसतना हॉटेलात कार्यशाळेचेर पयशे कट दितात म्हूण काँग्रेसीन बहिष्कार घालो. आप आनी गोवा फॉरवर्डवाले दिसले ना. 40तल्या 15-16 आमदारांक घेवन कार्यशाळा. आरजी वाले म्हणटा ट्रेनर संघाचे. पयलीं म्हणजे ही जी संस्था आसा रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, जी संस्था आसा ती RSS आणि बीजेपीची लिंक्ड संस्था आसा आनी आयज ऑपोजिशनान खंय ना खंय निषेध केल्लो आसा आनी मॅक्सिमम जे ऑपोजिशनाचे जे MLA आसात ते आयज त्या ट्रेनिंगेक वचोंक ना, बॉयकॉट केल्ली आसा. RSSचे रजाव सांगून प्रशिक्षणाक कूस मारपी आमदारांक सभापतीची जाप. आमदार प्रशिक्षीत जावचो ह्या दृश्टीन विचार करून अशा तो एक्सपर्टांकडून आसा तांकां ट्रेनिंग दिवपाचो प्रयत्न आसा की ताणें ते घेवचें काय ना घेवचें हें तांचेर आसलें. म्हाका RSS ऑर्गनायझेशनांनी की म्हाळगी प्रबोधिनी आसा न्ही किंवा RSS न्ही जाल्यार ती देशभरांतल्या सगळ्या ऑपोजिशन सुद्दां आमदारांच्यो ट्रेनिंग घेवपाची वेवस्था आसा. आनी म्हाका दिसता केवळ विदीन इंडियाच न्ही, ते आवटसायड एशियांतले कांय अश्यो नामानीक संस्था आसा की तांकां सुद्दां ते वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रेनिंग दिली. हांकां जर वेगवेगळ्या पक्षाच्या लोकांक सुद्दां जर ते ट्रेनिंग दिता विविध पक्षांची जाल्यार ते RSS असं म्हणून संबंदीत ताका हे मारपाची गरज ना. RSS टॅग मारपाची गरज ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. महाराष्ट्रात शिंदे सेना आड ठाकरे सेनेचो वाद मिटना जाल्ल्यान सरकार वचपाच्या वाटेर. बंडखोर एकनाथ शिंदे सरकार स्थापणुकेच्या दिशेन शिनाल दिला. फडणवीसूय दिल्ली फुडाऱ्यांक मेळ्ळो. अविश्वास थारावाचो CM ठाकरेक भंय. सांजे ठाकरे, पवार आनी काँग्रेस हायकमांडा कडेन उलयल्या उपरांत मंत्रिमंडळ बसका जाली. सुप्रीम कोर्टांतल्यान शिंदे समर्थक आमदारांक 11 जुलयचे आषाढी एकादशी मेरेन थाकाय मेळिल्ल्यान आतां शिंदेचे शिवसेनेन हड्डे फुलयला. गुवाहाटीच्या हॉटेला भायर येवन शिंदेन विक्ट्री शिनाल दिले.
शिंदे समर्थक शिवसेना आमदार बीजेपी बरोबर सरकार करपाची भाषा उलयतात. वातावरण पळोवन फडणवीसय दिल्ली पावलो. JP नड्डा आणि गृहमंत्री शहा बरोबर ताची बसका. अविश्वास थाराव हाडल्यार उद्धव सरकार सुप्रीम कोर्टात वचपाची तयारी करता. मजगती शरद पवार आणि काँग्रेसीन उद्धव ठाकरेक पुराय तेको जाहीर केला. महाआघाडीचे दोनूय हायकमांडाकडेन उलोवन मुख्यमंत्री ठाकरेन उसरा सांजे मंत्रिमंडळाची बसका घेतली. शिवसेनेचे चडशे खासदारूय एकनाथ शिंदेच्या संपर्कात आसात. तशें जाल्यार उद्धव ठाकरेचो शिवसेनेवेलो कंट्रोल सापूच वचपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. रस्त्यावेले सिवेज चेंबराच्या सेफ्टीचो मोठो प्रस्न कांय दिसां फाटीं मडगांवां WRDच्या उक्त्या सोडिल्ल्या कालव्यांत बैल पडिल्लो. उपरांत फोंड्या सिवेज चेंबरांत पडून कामगार सोंपलो. काल सांजे वास्को सड्यार 2 कामगार सिवेज चेंबरांत बरोच वेळ आडकून उरले. फायर ब्रिगेडीन साल्वार केले. दोगांकूय चिखले हॉस्पिटलांत घालां. मुख्यमंत्र्यान आंबेडकर भवन बांदपाचें उतर दिलां खरें, मात कांय आमदार ताका विरोध करतात. आंबेडकर भवन बेगीन बांदचें म्हणून गोमंतक बहुजन महासंघ मागता. गोमंतक बहुजन महासंघाची बसका जाली. मंत्री गोविंद गावडेक आदिवासी कल्याण खातें दिवचें. समाज कल्याण मंत्री बहुजन समाजाचो करचो म्हूण गोमंतक बहुजन महासंघाच्या बसकेत ठराव. एकटोच मिनिस्टर आमचो गोविंद गावडे, तो ट्रायबल समाजाचो, ताका कॅबिनेट मिनिस्टर ट्रायबल म्हणून तांची सगळ्याची मागणी आनी आमचीय बी मागणी. सोशल वेलफेअर मिनिस्टर डिपार्टमेंटान आमकां ओबीसीक लागून ओबीसीच्याच समाजाचो मिनिस्टर जावचो म्हणूनय बी आमची एक मागणी आसा. ओबीसीतलो कोणूय आसूं मागीर ताका ओबीसीक कितें कितें जाय, कशे पद्दतीन हें करपाक जाय तें ओबीसीचो मिनिस्टर आसल्या कारणान ताका बरें समजोवपाक शकता. हे आंबेडकर भवन म्हणून प्रत्येक आंबेडकर जयंतीक आनी प्रत्येक फंक्शनां आसता तेन्ना सांगता की आंबेडकर भवन मागीर जातलें म्हणून. पूण पयरूच एक कॅबिनेटान एक डिसिजन जालें म्हणून आयकता, थंयसर हें डिसिजन आहा तें डिफर जालें म्हणून. पूण खूब वायट दिसता आमचेच मिनिस्टर थोडेशे त्या आंबेडकर भवनाक ऑब्जेक्शन घेता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवना बद्दल जरी सरकारान चिंता करपाची गरज ना म्हटली जाल्यार ज्या पद्दतीन सरकार फुडें वयता त्या पद्दतीन ही चिंता करपाचीच गरज आसा. आनी म्हणून ह्या चिंतेक आनीक फाटें फुटचें न्ही म्हणून सरकारान गंभीरपणे हेचो विचार करची अशी आमच्या गोमंतक बहुजन संघाची मागणी. दोन सहकारी बँकांक 54 लाखांची तोपी घाली म्हणून वास्को पुलिसांनी सनील देसाय म्हणटा ताका उखल्लो. सिटीजन क्रेडिट कॉपरेटिव्ह बँकेक 29 लाख, कालिका अर्बन सहकारी बँकेक 25 लाखांची तोपी. देसायान फ्लॅटाचे बनावट दस्तावेज करून रीण घेतिल्लें. तो असले आनीक केशींनी घुसपला काय म्हणून तपास चल्ला. फाटले वर्सभर पुलीस ताका सोदताले. So when they came to know that those agreement for sale documents are false, they lodged the complaint at this police station and we had registered a crime again under section 120B, that is criminal conspiracy, 465, 468, 471, 420, read with 34 IPC. So for last 1 year we were in search of these accused and he was evading his arrest. So one day before yesterday we got an information that the said accused is moving near South District Hospital, Margao. So accordingly I contacted my reliable sources and told him to keep watch on the accused, and accordingly I sent my team from Vasco and we detained the said accused at Margao and brought him here and placed him under arrest in this crime. केप्यां तिळामळार उदका पुरवण खातें बेकायदेशीरपणान रस्तो फोडटा. काम जाल्या उपरांत रस्ते तशेंच सोडटात म्हूण थळाव्यांचो कागाळी. उदका पुरवण खात्या कडेन कामाचे कसलेच परवाने ना म्हणून लोकांनी नजरेक हाडून दिल्या उपरांत ऐन काम बंद उडयलें. पावसाळ्यांत 1 जूना सावन कोणाकूच रस्ते फोडपाची परवानगी ना म्हणून ऐ सांगता. चालू झालं परमिशन दिलं ना काय ना, विदाउट आवर परमिशन ते आता हे करतात. कोणाले सर परमिशन आमची PWD रोडचा काय घेतलं ना त्यांनी. पण PWD बोर्ड किती PWD वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट सुद्धा PWD अंडर असता. वॉटर सप्लाय बोर्ड PWD लागला. रस्ते फोडपाक परमिशन दिलेले तेच सांगलं नाही. आमची परमिशन घेनासतना करता म्हणून आमकां खबर बसत ना. आता हे काम कोणाले सर? वॉटर सप्लाय
म्हणजे त्यांची तुमचे कडल्यान परमिशन घेवपाक जाय न्हू तेणी परमिशन घेवपाक जाय आमकां तांणी एप्लिकेशन दिना आनी आमी परमिशनूय दिल्ली ना आनी पावसान आमी दिना परमिशन टील 15 ऑक्टोबर म्हणल्यार आमी परमिशन दिना इवन डोमेस्टीक रोड कटिंगा पासून दिना आमी सर अशें कुडचड्यार सुटा मार्केटा कडेन तशेंच रवींद्र भवना कडेन तशेंच रोड फोडून दवरलेले आसा आनी अशीच रिस्टोर करूना ते रिस्टोर करना आमी गेले त्या हेका मे म्हयन्या पयलीं थंय हॉटवीज घातलेलें पूण तें तेंगे कितें जालां भितर तेणें फिलींग सारकी केलें ना हें सगळीं बसलां आमी पयर तांकां फोटो मारून सगळें तांकां धाडला डिपार्टमेंटाक एटलिस्ट आतां पावसान डबल घालून तरी तें लेवल करचें म्हणून आतां हांगा दामोर सुद्दां घालपाक मेळना आनी तो केदो व्हडलो कांयच करपाक मेळना 36 आमदारांक मेळून तांकां गोंयांत रेल्वे मार्ग दोट्टीकरण नाका म्हणून निवेदन दिलां 36 आमदारांनी तेकाचें उतर दिलां म्हणून गोंयांत कोळसो नाका सांगता रेल्वे मार्गाचें दोट्टीकरण खंय फक्त गोंयांत कोळसो हाडूंक 48 वरां भितर दोट्टीकरणाचें काम बंद केलें ना जाल्यार लोक खंय कितें ते करतले हो दूधसागर आहा आनी ते हो आतां करंट आहा ते ट्रॅक हे पळय हेंगा आहा हे सायडीन तुमच्या वयले डबल ट्रॅकिंग वयता तुमचे आनी हे सगळे फोडून काडले तुमी हे दोंगर फोडून काडले हे दूधसागराक कितें जातलें तुमी हे कोल घालून हे भाशेन आमकां हे मारपाचें आहा हे उदकूय तुमी पियाय हे जेवणूय पियाय आनी हे दूध पियाय हे सगळें जेवण पियाय आनी तुमी कोळसो खायाय आमी सगळे MLA'जा मेळ्या चीफ मिनिस्टरा मेळ्या गव्हर्नरा मेळ्या आनी सगळे एग्री जातात की हे काम बंद जावपाक जाय आनी तरी आसतना दुसरे दिसा काम मुखार वचत आसा CMाक आमी मेळपा परत सोदतले आमी ताका कॉन्टॅक्ट करपाक सोदतले वी वील डू एवरीथींग पॉसिबल टू गेट द CM टू डू हिज जॉब लोक हे प्रोजेक्ट आडावपाक जे कितें करपाक आसा ते करतले वी आर गिवींग हिम 48 hours बिकॉज टायम इज ओवर वी आर गिवींग हिम 48 hours नाव बियॉन्ड दॅट आफ्टर दॅट द CM विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर हॅपन्स ल्हान भुरगीं आनी चड करून 18 वर्सां मेरेनच्या अल्पवयीनांनी सोशल मिडियार प्रायवेट चॅटिंग करप सारकें न्ही वायट प्रवृत्तीचे लोक खंय गैरफायदो घेतात आवय बापाय कडच्यान कांयच लिपोवचें न्ही म्हणून DYSP जिवबा दळवीचो भुरग्यांक सल्लो गोंय पुलिसेच्या सायबर सेलान पिर्णा शांतादुर्गा हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांक सायबर क्रायमा विशयी जागृताय कार्यावळ केली Because you feel your parents will check, she will scream, he will scream. No, this is not the age to have secret chattings. If you can check, that if the parents is no harm will be there. Secret chatting come only when you grow more matured. I always say to my kids, after 18 years, I will give you freedom. Till 18 years, you just be open to me. So this should be carried out because it is not because we don't trust our children. It only because that the mind is not that much matured, so that you know what is good and bad. We sometimes get messages from some friends, and then we try to talk to them, chat with them. But chatting is not bad, but then we should not get carried away. जो स्लॉट आसा थंय तेंच्यानी एक आर्टिफिशियल स्किमर बसयलो आनी ते स्किमरान कितें जाता खबर आसा तेन्ना आमी कार्ड घातले काय ना जो आमचो कार्डाचो डेटा आसा तो सगळो स्किमरान कॉपी जाता 80 to 90% of all over the world basically students are the most targeted victimized of this cyber crime. खबरो इतल्यार सोंपता प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं